फाटली 2 वर्सां जाली मांद्रेच्या नंदगरे अंगणवाडीचो फुटबॉल जावन पडला। अंगणवाडीचे छप्पर गळटा, भुरग्यांक तात्पुरते एका शिक्षकाच्या घरा कडेन स्थलांतरीत केल्या। पूण हांगा फक्त पत्र व्यवहार चलता, दुरुस्तीचें नांव ना। हाका कोण वाली आसा काय ना, पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट। 2016 वर्सा वेदांता कंपनीन ही अंगणवाडी नंदघर ह्या नांवान उबी केल्ली। कोरोना काळात ही बंद आशिल्ली, पूण फाटली 2 वर्सां जाली ह्या अंगणवाडीची अवतिकाय जाल्या। भुरगीं आनी शिक्षक दुरुस्तीची वाट पळयता। सरकारान आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशें लोकांचें मागणें आसा। गोवा 365 अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क साधलो। आयकात CDPO प्रतिभा नायकाचें म्हणणें। ती अंगणवाडी जे सेंटर आसा न्ही ते वेदांता कंपनीन बांदलेले एज अ नंदघर म्हणून आणि ते म्हणजे लास्ट इयर बीन खूब पावस पडल्या कारणान तेजे स्लॅबांच्यान लिकेज जावन उदक येतालें। सो हांवें हे सगळे आमचे जे लिकेज आसा ते एलोंग विथ फोटोग्राफ्स आमचे डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हांकां इन्फॉर्म केल्ले आसा आणि तात्पुरते ते थंयचे अंगणवाडी सेंटर म्हणजे आमचे जे स्टॉक येतात तो सेफ उरपाक जाय, आमची भुरगीं सेफ उरपाक जाय। ह्या कारणाक लागून सद्या प्रायवेट घरां शिफ्ट केल्ली आसा आनी हें आमी डायरेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि सद्या ती आमची प्रायवेट घरान चलता अंगणवाडी सेंटर आणि ते वेदांतान बांदल्या कारणान वेदांताची आमची नंदघर अशी 2 अंगणवाडी बिल्डिंग्स आसा, एक सांगे नेत्रावळी आणि एक पेडणे देऊळवाडा मांद्रे। सो आतां सद्या तेंचे सांगे नेत्रावळी ह्या बिल्डिंगेचें काम म्हणजे रिनोवेशनाचें रिपेराचें चालू आसा आणि तें काम सोंपल्या नंतर लागलीच आमी तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केला की वेदांताचे आमचे जे हांगा सुपरवायझर आसा तेंच्यांनी की ते नेत्रावळीचें काम सोंपलें की ताबडतोब आमी जी आमची अंगणवाडी मांद्रे अंगणवाडी आसा नंदघर तेजें काम हातीन घेतले आणि ती व्यवस्थित जाल्या नंतर तेचे रिपेर इनोवेशन जाल्या नंतर जी आमची आतां प्रायवेट घरान चालू आसा जी शिफ्ट केल्ली आसा ती आमी ताबडतोब आमचे जे नंदघर बिल्डींग आसा जी वेदांतान आमकां बांदून दिल्ली आसा थंय आमचे डिपार्टमेंट तितून शिफ्ट करतले। 2016 हे म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते नंदघर हे वेदांतान बांदून दिल्लेले गव्हर्मेंटाक। आतां तातूंत तेंच्यांनी अंगणवाडी ही शिफ्ट केल्लेली आणि हेचो मेन उद्देश आसलेलो की हांगासर कितें तरी बरे भुरगीं वयर सरची, हेका लागून ते बांदलेले आणि तितूंतल्यान भुरग्यांकूय ते बरें पडटले आणि मध्यस्थानान आसलेले। तेका लागून हे मांद्र्या म्हणटा थंय देऊळवाड्या हे नंदघर बांदलेले 2016 जेन्ना चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलेले तेन्ना, आणि ही जेन्ना तांकां दिल्ली तेचे उपरांतची ही जबाबदारी आसता ती खरी ICDS जे हें चलयता अंगणवाडी चलयता तेंची जबाबदारी आसलेली। पण आयज तेची अवतिकाय अशी जाल्लेली आसा की हे नंदघर आख्खे गळता। हांवें व्हिडियोन तुमकां दाखयल्लेच आसा, सगळे लिकेज आसा आणि लिकेज हेतूर भुरग्यांक बसप, धाकट्या भुरग्यांक बसप जे आमचे फ्युचर म्हणटा आमी भुरगीं म्हटले तेच हांगा गळता त्या उदकान ती बसतली। तेका लागून ICDS पेडणे त्या ऑफिसरान ही अंगणवाडी मांद्र्या थंय जी टिचर हांगा शिकयता तेच्या घरा कडेन व्हेल्या। आतां तेच्या घरा कडेन व्हेल्या आणि त्यांनी आपलो एक रूम थंय तांकां दिवन ते शिकयता थंय। पण ती जर परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमकां कळटलें की ते कशें हें करता आसतले ते। फाटली 2.5 वर्सां फक्त हेंचो पत्रव्यवहार चालू आसा खंय, हो तेजे कडेन काडटा तो हेजे कडेन काडटा, फक्त फुटबॉल कसो जाल्लो आसा, म्हणजे तूं म्हाजे कडेन मार हांव तुजे कडेन मारता। आणि हांगासर कोणूच हे ICDS जे हें आसा अंगणवाडी ती कोणूच पळयना आणि तेका लागून सगळ्यांचो डिमांड आसा हांगा की ही जाता तितली बेगीन करची आणि भुरग्यां बरोबर खेळचें न्हय आणि गव्हर्मेंटान हांगा लक्ष घालचें। आणि सगळ्यांचें म्हणणें आसा की CMानय हेचेर लक्ष घालचें अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा, कारण भुरगीं ती मांद्र्याच्यान देऊळवाड्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर।